नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही आमी कितें करुया। हे पळय आमगेर खापी हाडल्या, त्या खापीचे तुमकां हांव बरें हुमण करून दाखयतां। आतां ह्यो आसा पळय त्यो उजरायल्या आनी आतां तातूंत न्ही हे पळय मीठ इल्लें घालुया आनी मिक्स करून दवरपाचें। एक 10 मिनटां सुद्दां दवरल्यार पुरो। आणि हे अशेंच धापून दवरपाचें एक 10 मिनटां। आता खापीचे ह्या हुमण करपा खातीर साहित्य कितें जाय तर सोय घेतल्या, एक हाफ कोकोनट घेतला आणि एक धाकटो चमचो आता हळद घेतल्या, लाल तिखट घेतला म्हणजे मिरची पावडर आपल्या चवी प्रमाणे घ्या, पण चडूय तिखट करू नाका। हो ओनियन घेतला म्हणजे कांदो, एक चमचो कोथंबीर सुकी घेतल्या आणि आमटाण घेतल्या थोडी, हिरवी मिरची, हो कांदो म्हणजे ओनियन आणि ही दोनूच सोलां ती हांवें बारीक करून दवरल्या। आता ही सोलां आसा पळय आणि ही आमटाण आसा, हे आता दोनूय एकदांच ही वाटणान घालतलें हांव आणि ही मागीर घालतलें हुमणान। ही दोनूय कित्याक घेतल्या ती सांगता। आता ही खापीचें हुमण करता पळय तेन्ना न्ही आमटाणूय घालपाची आणि सोलाय घालपाची म्हणजे टेस्ट बरी येता। आणि आमी आमटाण आनी इल्ली थोडी घालची पडटा, ती घालप ना, तितली सोलां घालप दोनूच, नाजाल्यार एकूच अशें, पण चड हे घालप ना, म्हणजे बॅलन्स बरोबर आपूण आपल्या अंदाजा प्रमाणे बॅलन्स करप। म्हणजे आतां ही हेज्याक आनी हेका इल्ली आमटाण घालतले आसले पळय ती हांव घालचें ना, तितली सोलां घालतली आनी अशी केली की ना खापीचें हुमण बरें जाता। तशेंच हो कांदो आसा पळय म्हणजे ओनियन, हो एक कांदो हांवें घेतलेलो आनी तातूंतलोच न्हय पाव म्हणजे 1/4 कांदो पळय हातून घेतलो, म्हणजे हो वाटणाक, हे वाटटलें हांव म्हणजे मिक्सरार, हे पळय इतलें, आनी हें आसा तें मागीर आमी घालुया। हे इतलें आहा पळय तें आतां मिक्सरार वाट्टा। हे पळय वाटण हांवें आतां मिक्सरार वाटून दवरलें आनी नुस्तें आतांच हांवें धुलें। हे पळय आतां तोप दवरला गॅसीर आनी तातूंत न्ही एकूच चमचो धाकटो तेल घातला। आतां तें तापलें, तातूंत कांदो घालुया आनी एका अशें कांदो तळशी नासतनाय आमी हुमण करूं शकता, पण अशें मातशें केल्यार चड टेस्टीक लागता। आनी आनीक एक तुमकां हांव टिप्स दितां, हुमण आसता पळय खापीचें तें मातशें पातळ करूंक जाय, मागीर तें आनीक रुचीक बरें लागता। आनी हो मातसोच हें करूंक जाय, कांदो चड डार्क करूंक जायना। आतां हो कांदो इतलोच पुरो। आतां तातूंत न्ही हिरव्यो मिरच्यो घालुया, आनी आतां सोमतेच भितर वाटण घालुया। आतां हातूंत उदक थोडें घालता आनी बॅलन्स करता। हे पळय आतां हेका खतखतो आयलो, धापून बीन दवरपाची गरज ना हे नुस्त्याक। आतां आमी कितें करुया जाणा, नुस्तें घालुया भितर, सोमतेच मीठ घालुया चवी प्रमाणे आनी भितर सोलां घालुया आनी एकदां मातशें अशें ढवळुया आनी अशेंच पातळ जावंक जाय तें पळय। आतां एका 1 मिनीट सुमार आतां खतखतो येवनी मागीर जालें। हे पळय आतां दाखयता, हे पळय अशेंच नुस्तें उरूंक जाय। आतां बंद करुया गॅस आनी मातसो वगत अशेंच उकतें आसूं न्ही, एक 5 मिनटां नाजाल्यार 4 मिनटां मागीर धापून दवरुया। म्हणजे कितें जाता, त्यो आतां भितर नुस्तें आसता पळय खापी त्यो मोडना। हे पळया तुमकां आतां सर्व केला खापीचें हुमण आनी हें न्ही टेस्टीक जालां।
मुद्दाम तुम्ही करून पळया खाया. त्याचबरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब मातशें यादीनूच करा. आणि आता तुम्ही म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही, ताका लागून हांव तुमकां मना पासून सांगता थँक्यू आणि देव बरें करूं.